सो पर्यावरण आणि व्यवसाय हे सदांच एक झूज कशा पहिलीपासून चालत आले आणि आमचं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट समजून घेवपाक एक प्रायमरी इकॉनॉमी आमची कशी चलता, उपजीविका कशी चलता, आम्ही दनपारां जेवणाक कितें खाता ही टोटल बायोडायवर्सिटी. तांदूळ म्हणत बायोडायवर्सिटी, भाजी बायोडायवर्सिटी, नुस्तें बायोडायवर्सिटी. हाचो अर्थ जर तुमची जेवणाची प्लेट बरी हेल्दी उरपाक जाय, तुम्ही कितले कमयता, कितले रियल इस्टेटान धंदो करता, कितले तुम्ही कोटी कमयता, हे सगळे तुमच्या ताटान दिसता तेन्ना, बरोबर. ताट जर तुझे पॉल्युटेड रायस, पेस्टिसायड मारिल्ली भाजी आनी फर्टिलायझर भरपूर डोसिंग केल्ले, उदकान केल्ले आनी उदकानूय स्वच्छ मेळना, हेवी मेटल्स आसा, जाल्यार हे सगळें केलां कित्याक लागून. सो प्रायमरी इकॉनॉमी म्हणजे कितें, प्राथमीक जी आमची इकॉनॉमी आसता ही एग्रीकल्चर, मायनिंग, फिशरीज, तातूंत मायनिंगूय येता, फिशरीज. सो केन्ना केन्ना आमी विचार करता की मायनिंग म्हणलें की दोनी कानार बोट हात दवरपाचें, उलोवपाचें ना, कित्याक आमी पर्यावरणवादी असो एक विशय अशें न्ही. जो पर्यंत तुमी भितर वचून पळयना की प्रायमरी इकॉनॉमी आमी सस्टेनेबल कशी करपाक शकता, हो प्रश्न फक्त शेजार गोवाचो न्ही, हो सगळ्यांची समस्या. आम्ही हे इन्स्टिट्यूट जसे जगदीशान म्हटले की वर्कशॉपान सुरू केले विथ इंटेन्शन की आमकां जे आमच्या कंपनीक ट्रेन वर्कफोर्स जाय तो आमचे कडेन नाशिल्लो तेन्ना त्या काळात, आणि गांवांतले लोक नोकरी मागपाक आतां येता पळय तशें नाशिल्ले पयलीं बी. सो तेन्ना कंपनीन विचार केलो की गांवांतलेच लोकांक आमी ट्रेन करुया आनी तांकांच घेवन आमी फुडें वचुया. सो तो कॉन्सेप्ट आतां पर्यंत उरलो. तेन्ना ती प्रायवेट आयडिया आशिल्ली. सेझॅट निकलो कार्बो म्हणून आमचे नाव आशिल्लें, विच इज नाव चेंज टू सेझॅट टेक्निकल स्कूल. आयटीआय म्हणलो की तातूंत चडशे आमकां तकलेन येता की चडशे चल्यांनीच आयटीआयचो कोर्स करप किंवा डिप्लोमा म्हटलो की आतां ऑफकोर्स डिप्लोमान जाल्यार ट्रेड्स क्लीन बायफर्केशन जाता की हे ट्रेड जे आसा ते चल्यांनी करपाचे किंवा हे ट्रेड जे आसा ते चलयांनी करपाचे. पूण हाजे आमी भायर वचून म्हाका दिसता आमी लास्ट इयरचेर आमी एक स्पेसिफीक प्रोग्राम चालू केलो, स्कॉलरशीप आमी दिवपाक लागले ओन्ली टू मोटिवेट गर्ल स्टुडंट्स टू टेक अप कोर्सेस इन STS. आणि जेणेकरून आमकां तें आमी तांकां सांगलें की तुमकां चलयां जी पास जातली STS कोर्स, तो फिडर कोर्स जावं, तो मागीर इलेक्ट्रिशियन कोर्स जावं, तो इंस्ट्रुमेंटेशन कोर्स जावं, तांकां आमी एम्प्लॉयमेंटाची खंय तरी गॅरंटी दितले. Sakri mine also was in operational prior to 90s. In the 80s, operation reduced, but the mine reclamation activities started. So, late 70s, early 80s, on mining reclamation or mining closure activities आमी म्हणटात initiate केल्यो. At that point of time, India there were no regulations, rules नाशिल्ले, mine close करप, कशें करप, कितें करप. It was just a new concept. But the management, the visionary management, they decided कि over the years mining कमी जातली, over फक्त मागीर कितें. So with that concept, the Sezawa management decided to systematically, scientifically, in consultation with local stakeholders, in collaboration with various government organizations, reclamation process start karo. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.